मायनिंग सुरू करपाक सरकाराचो यत्न. मायनिंग डंप पॉलिसीत मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या. सरकाराक सुमार 200 कोटीचो महसूल मेळटलो. डंप पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला. सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डम्प्स. हितून दोन आसा. एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर म्हणजे दोज वर द इन देयर प्रायवेट लँड्स अँड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड त्याच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी. बट डंप पॉलिसी आयच्या कडेन आमी ऑप्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवायल लीज होल्डर्स जे आसा पळय आनी तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्ज आमकां पयलीं पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यांनी डम्प्स करता आनी फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग द डायरेक्टली. दॅट इज वन. आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणून किंवा डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजीस केल्या. कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकतो ना. इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट. पयलीं कितें आसतलें कोणूय कोर्ट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो तें काडून उडयलां आनी आमी ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंप पॉलिसी अर्सवायल लीज होल्डरा खातीर डायरेक्टली तेजो डंप्स तेज्या ओन प्रॉपर्टीज आनी तेणी जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी. मजगतीं सरकारी तिजोरेन कांय जुन्यो कॉयन्स सापडल्या. ते खंय म्युझियमान दवरतले. 307 copper coins of 15 rays of different years, 814 pieces of coins with Arabic inscriptions, 1746 Arabic coins, 1695 coins, weight 22 kgs, gold pieces of weight 2.234 kg approximate, jewelry consisting of bangle, pendant, chain, rings, earrings, lockets, bracelets, etc. आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स त्याचा सगळं एक रिपोर्ट रेडी केला. ऑल्सो वी हॅव सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय कळयला ह्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याकडे आसा. परत हेजे आमच्या सेफ तिजोरीत जे आसा पळय ते सगळे दवरला. गोयच्या दर्यादेगा वाठारांत व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या PPP निधींतल्यान 35,000 युरो म्हळ्यार सुमार 32 लाख रुपया रकमेचेर नामांकन तत्वाचेर गोंयच्या दर्यादेगेवेल्या संरक्षणात्मक दर्यादेगेवेल्या रेंव मोटार तत्वज्ञानाची अंमलबजावणी करपाची शक्यताय मोलावपा खातीर अभ्यास करपाक डेल्टरांची नेमणूक GCZMP हांणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.